माझे सरळ म्हणणे आसा एक तर म्हणजे ऑनरेबल MLA बाब एल्टन हेणे ह्या पद्दतीचो स्टेटमेंट करप चुकीचो आसा तुमचे त्या खातीर त्यांनी जो आहा पळय न्ही हो इश्यू जो पयलीं रिजॉल्व करचो. आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मो आहा थिंग फोन टायम म्हूण देर वॉज नथींग सेट टू यू. तो विषय परत एकदा सांगता विषय डायवर्ट करू नका. ना बरें देन यू फॉलो द प्रोसिजर फॉलो कर सेंड इट टू द कमिटी वॉट एवर क्लॅरिफिकेशन आय हॅव टू गिव आय विल गिव इट टू द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी यू ऑल गिव इट टू दॅट. आमकां काय ना स्पीकर सर प्रिविलेज कमिटी बीन काय ना इट इज एन हाव दीस सुप्रीम आणि तुम्ही सुप्रीमा थंय बशिल्ल्या इट इज नो डाउट. गोंयच्या इतिहासान पयलेंदा रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता सिलेक्टिवली डिसरप्ट करता 0 आवराक अलाव करता क्वेश्चन आवर बंद उडयता हे लोकांनी पळयलां आनी हाचेर लोक उलयता. हे जर सीएमान पळोवंक ना जाल्यार सीएम कितें तरी कोण तुका ब्रीफ करना सारको. तूं चॅक कर काल ब्रेक आवर म्हणटा ताजेर प्रुडंटाचेर चॅक कर लोक तुमचेर उलयतात. स्पीकर सर पयलेंदा इतिहासान स्पीकर सर आमकां रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता म्हणून मेळना लोकशाही शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय. स्पीकर सर तुमचे पोझिशन वीक करता तो विजय जाय ते सांगा पोझिशन वीक करता. स्पीकर सर तुम्ही डिसायड करपाक स्पीकर सर तुम्ही तुमचोच इश्यू आहा तुम्ही कशे डिसायड करतले. स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज 12 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर रूल 309 हाज्या प्रमाणे बाप एल्टन हांणी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज तुमची केला त्या खातीर तांच्यांनी कितें तर निर्णय जो आहा पळय न्ही घेवचो त्या शिवाय हाऊस फुडें वचूं शकना. स्पीकर सर हांवें समज तरी केलें फॉयरा वचून हांवें तरी सेटल केलें इट वील सेंड अ रॉंग प्रेसिडेंट. हाल तुका आनी कोणें कितें म्हणटलो हाल फॉयरा वयतलो आनी इट वील कंटिन्यू. सो वॉट आय एम सेईंग आय हॅव नथींग अगेन्स्ट आय हॅव नो इगो. समज तरी पसून दिसलें आनी यू हॅव बॉट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस लेट अस फॉलो द प्रोसिजर. आय एम नॉट सेईंग that I won't follow. What if I have said wrong and if they feel that I am guilty, I am ready. आम्ही स्पीकराचेर आसा पूण प्रिविलेज कमिटीक धाडू शकना. स्पीकर सर इट इज अप टू यू. स्पीकर सराकडे चेअराक तुका माफी मागपाक लायता बाकीचे इंडिव्हिज्युअल कोणाकडे माफी मागपाक लायना. कित्याक माफी मागतलो माफी तुझे एलिगेशन केलतलो तू माफी मागतलो. इफ इट इज रॉंग एलिगेशन आसा ते माफी कित्याक मागतलो तुझे इतले एलिगेशन केले सभागृहाचे कामकाज 12:30 पर्यंत स्थगित करता.